हांव राजन वापरी ह्या राधाकृष्ण देवळाचो अध्यक्ष। हो आमचो नवरात्रोत्सव फाटली कितकीशींच वर्सां साजरो करप चालू आसा। तशेंच आमचे मकरोत्सव 15 वर्सां जालीं हांगा साजरो करता। आमचे मकर आसा ते अखंड लाकडाचे जावन आसा आनी गोंयांत असलें एकूच मकर आसा जे फूल लाकडाचें आसा। बाकीचीं मकरां आसता तांकां फुली लावन सजयता आनी कितें पूण आमचें एकूच मकर आसा तें फूल लाकडाचें आसा। आनी आमी आतां 9 दीस हो कार्यक्रम आसता आमचो। पयलीं आरती जाता आमची, घुमटाची आरती करता आमी। एक वर सुमार आमची घुमटाची आरती आसता। आरती जाले की आमचे मकर हालयता आमी। मकर हालोवन जाले की आमचो प्रसाद वांटप जाता। अशे 9 दीस आमचो हो कार्यक्रम आसता। 10व्या दिसा आमची पालखी आसता। पालखी जाली की आमी दसरो सेलिब्रेट करता। पालखी जी आमचो प्रदक्षिणा कंप्लीट जाली की आमी सोणे लुट्टा आनी ते सोणे लुटोवन आमी पयलीं देवाक अर्पण करता। आनी देवाक अर्पण करून जालें की आमच्या जाणटे जे घरान आसता तांकां दिता। आमचे जे कोण वडील आसा तांकां सगळ्यांक पांयां पडून आमी हो आमचो एक असो 10 दिसाचो कार्यक्रम आमचो कंटिन्यूअस चालू दवरता।